सगळ्या देशवासियांक आदरान नमस्कार. कोरोना व्हायरसा आड तोंड दिवन संवसाराक आतां 4 म्हयन्यां परस चड दीस जावन गेल्यात. ह्या काळांत सगळ्या देशांतल्या 42 लाखां परस चड लोकांक कोरोनाची लागण जाल्या. 3.25 लाखां परस चड लोकांक दुखेस्त मरण आयलां. भारतांत लेगीत लोकांनी आपली लागींची मनशां वगडायल्यांत. हांव सगळ्या लोकांक म्हजी सहवेदना उक्तायतां. इश्टानो, एका व्हायरसान संवसाराक नाका शेवट करून सोडला. संवसारभरांत कोट्यांनी मनशां ह्या संकश्टाक तोंड दीत आसात. जगभरांतल्या लोकांची जीव वाटावपा खातीर धडपड चालू आसा. आमी अशे तरेचें संकश्ट केन्नाच पळोवंक नासलें वा आयकुंकूय नासलें. खऱ्यांनीच मनीसकुळये खातीर हें सगळें अकल्पनीय आसा. ही क्रायसीस अभूतपूर्व आसा. पूण थकप, हारप, गळसणप, सतरभितर जावप मनशाक मान्य ना. सादूर रावन हे लढायेंत सगळ्या नेमांक पाळो दिवन आतां आमकां आमचो जीव वाटावंक जाय आनी मुखारूय पावलां मारूंक जाय. आयज जेन्ना संवसार संकश्टांत आसा तेन्ना आमी आमचो संकल्प अदीक घटमूट करूंक जाय. आमचो संकल्प ह्या संकश्टा परसूय विशाल जातलो. इश्टानो, 21वो शेंकडो भारताचो हें आमी फाटले शतीसावन आयकत आयल्यात. कोरोना येवचे आदीं आमकां संवसारीक वेवस्थांक विस्तारान पळोवपाची आनी जाणपाची संद मेळ्ळ्या. कोरोना संकश्टा उपरांतूय संवसारांत जी उलथापालत चालू आसा तिवूय आमी नित्य नेमान पळयतात. जेन्ना आमी ह्या दोनूय काळांक भारताचे नदरेंतल्यान पळयतात तेन्ना 21वो शेंकडो भारताचोच अशें आमकां दिसता. हें आमचें सपन न्हय, ही आमची सगळ्यांची जापसालदारकी आसा. पूण ताचो मार्ग कितें? ताचो मार्ग एकूच आसा: आत्मनिर्भर भारत. आमच्या शास्त्रांत सांगलां, एषः पंथाः, म्हणजे होच मार्ग आसा आत्मनिर्भर भारत. इश्टानो, एका राष्ट्राच्या रुपान आयज आमी एका वेगळ्याच मोडणार उबे आसात. हें येदें व्हडलें संकट भारता खातीर एक संकेत घेवन आयला, एक संदेश घेवन आयला, एक संद घेवन आयला. हांव एका उदाहरणा सयत म्हजें म्हणणें स्पश्ट करतां. जेन्ना कोरोना संकश्ट सुरू जालें तेन्ना भारतांत एकूय PPE कीट तयार जायनासली. N95 मास्कांचें भारतांत नांवां पुरतें उत्पादन जातालें. आयची परिस्थिती अशी आसा की भारतांतूच दर दिसा 2 लाख PPE आनी 2 लाख N95 मास्क तयार जातात. हें आमी करूंक शकले कारण भारतान संकश्टाचें रुपांतर संदीत केलें. संकश्टाक संदीत बदलपाची भारताची ही नदर आत्मनिर्भर भारताच्या आमच्या संकल्पा खातीर तितलीच प्रभावी जातली, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. इश्टानो, आयज संवसारांत आत्मनिर्भर ह्या उतराचो मूळ अर्थूच बदलून गेला. ग्लोबल वर्ल्डांत आत्मनिर्भरतायेचें डेफिनेशन बदल्लां. अर्थकेंद्रीत संवसारीकरणा बदला केंद्रीत संवसारीकरणाचेर चर्चा नीट धरूंक लागल्या. संवसारा मुखार भारताचें मुळावें चिंतन आशेचें किर्ण नदरेंत भरता. भारताची संस्कृती, भारताचे संस्कार जे आत्मनिर्भरतायेची गजाल करतात, जाचो आत्मो वसुधैव कुटुंबकम आसा. भारत जेन्ना आत्मनिर्भरताये विशीं उलयता तेन्ना आत्मकेंद्रीत वेवस्थेची बाजू मांडना. भारताचें आत्मनिर्भरतायेंत संवसारांतलें सूख, सहकार्य आनी शांती हांचो हुस्को आसता. जी संस्कृती संवसारांत विश्वास दवरता, जी सगळ्या जिवांचें कल्याण मागता, जी सगळ्या संवसाराक एक कुटुंब म्हणून मानता, जी आपल्या मनांत माता भूमी पुत्रो अहम पृथिव्यः हो विचार घोळायता, जी धर्तरेक आवय मानता, ती संस्कृती, ती भारत भूंय जेन्ना आत्मनिर्भर जाता तेन्ना तातूंतल्यान
एक सुखी समृद्ध विश्वाची निर्मणी जावपाचे शक्यतायेक बळ मेळटा. भारताचे प्रगतींत सदांच संवसाराची प्रगती जायत आसा. भारताच्या लक्ष्यांचो प्रभाव, भारताच्या कार्यांचो प्रभाव विश्व कल्याणाचेर पडटा. जेन्ना भारत उक्त्यार जावपी शौचांतल्यान मुक्त जाता तेन्ना संवसाराची सयाच बदलता. टीबी जावं, कुपोशण जावं, पोलिओ जावं, भारताच्या अभियानाचो परिणाम संवसाराचेर पडटाच. इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स ग्लोबल वॉर्मिंगा आड भारताची भेट आसा. इंटरनॅशनल योगा दिवस ही जिणेक तणावांतल्यान मुक्त करपा खातीर भारतान दिल्ली देण आसा. जीण आनी मरण हांची लढाय लढपी संवसारांत आयज भारताची वखदां एक नवी आशा घेवन आयल्या. ह्या पावलांक लागून संवसारांत भारताचेर तोखणायेचो शिंवर जायत आसा आनी ताका लागून दर एका भारतीयाचें हाड्डें अभिमानान फुल्लां. भारत खूब कितें बरें करूंक शकता आनी मनीसकुळयेच्या कल्याणा खातीर खूब कितें बरें दिवंक शकता. असो एके तरेचो विश्वास संवसारांतल्या लोकां मदीं निर्माण जाला. आतां प्रश्न असो आसा, कशे तरेन? ह्या प्रस्नाची जाप आसा 130 कोटींच्या देशवासियांचो आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प. इश्टानो, आमचो कितलीशींच वर्सांचो अभिमान बाळगुपासारको इतिहास आसा. भारत जेन्ना समृद्ध आसलो तेन्ना ताका भांगराळें सवणें ह्या नांवान पाचारताले. संपन्न आसलो तेन्ना सदांच विश्वाच्या कल्याणाचे वाटेन पावलां मारीत रावलो. काळ बदल्लो, देश गुलामीच्या बेड्यांनी जखडून उरलो. आमी विकासाचो हावेस बाळगीत रावले. आयज भारत विकासाच्या मार्गान यशस्वीपणान पावलां मारीत आसा. तरी विश्वाचें कल्याण करपाचो ध्यास चालू आसा. याद करात, हे शतीच्या सुरवातीच्या वेळार Y2K संकश्ट आयिल्लें. भारताच्या टॅक्नॉलॉजी एक्सपर्ट्सांनी संवसाराक ह्या संकश्टांतल्यान वाटायिल्लें. आयज आमचे कडेन साधन आसा, आमचे कडेन सामर्थ्य आसा, आमचे कडेन संवसारांतलें सगळ्यांत बरें टॅलंट आसा. आमी बेस्ट प्रॉडक्ट्स करतले, आमची क्वॉलिटी अदीक बरी करतले, सप्लाय चेन अदीक आधुनीक करतले. हें सगळें आमी करूंक शकतात आनी आमी निश्चित करतले. इश्टानो, हांवें म्हज्या दोळ्यांनी कच्छ भुंयकापाचे दीस पळयल्यात. सगळे कडेन ढिगारेच ढिगारे, सगळें कितें उध्वस्त जाल्लें. अशें दिसतालें कच्छ मरणाची चादर आपल्या आंगार घेवन सुस्त न्हिदलां. ते परिस्थितींत कोणेच असो विचार करूंक नासलो की एक ना एक दीस परिस्थिती बदलतली. पूण ल्हव ल्हव कच्छ उठून उबो रावलो. कच्छ चलूंक लागलो, कच्छ धांवूंक लागलो. हीच आमची भारतीयांची संकल्प शक्ती. आमी मनात निश्चय केलो की खंयचीच मोख आमकां असंभव न्हय, खंयचीच वाट कठीण न्हय. आनी आयज मोखूय आसा, वाटूय आसा. आमकां भारताक आत्मनिर्भर करपाचें आसा. भारताची संकल्प शक्ती अशी आसा की भारत आत्मनिर्भर जावंक शकता. इश्टानो, आत्मनिर्भर भारताची ही भव्य इमारत 5 पिलर्साचेर उबी आसतली. पयलो पिलर इकॉनॉमी. एक अशी इकॉनॉमी जी इन्क्रिमेंटल चेंज न्हय पूण क्वांटम जंप हाडटली. दुसरो पिलर इन्फ्रास्ट्रक्चर. एक असलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आधुनीक भारताची वळख सांगतलो. तिसरो पिलर आमची सिस्टम. एक असली सिस्टम जी सुपिल्ले शतीची नीती न्हय जाल्यार 21व्या शेंकड्यांची सपनां साकार करपी टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन वेवस्थेचेर आदारीत आसतली. चवथो पिलर आमची डेमोग्राफी. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या डेमोक्रेसींत व्हायब्रंट डेमोग्राफी आमची ताकद आसा. आत्मनिर्भर भारता खातीर आमचे उर्जेचे स्रोत आसा. पांचवो पिलर डिमांड. आमचे अर्थवेवस्थेंत डिमांड आनी सप्लाय चेनीचें जें चक्र आसा, जी ताकद आसा, तिचो पुराय तांकीन वापर करपाची गरज आसा. देशांत डिमांड वाडपा खातीर, डिमांड पूर्ण करपा खातीर आमचे सप्लाय चेनींतल्या दर एका स्टेक होल्डरान सशक्त जावपाक गरजेचें आसा.
आमचे सप्लाय चेनींतल्या दर एका स्टेक होल्डरान सशक्त जावप गरजेचें आसा. आमची सप्लाय चेन, आमचे पुर्ततेची वेवस्था आमी घटमूट करतले, जातूंत आमच्या देशाचे मातयेचो गंध आसतलो, आमच्या कामगारांच्या घामाचो वास आसतलो. इश्टानो, हालींच सरकारान कोरोना संकश्टा कडेन संबंदीत ज्यो अर्थीक घोशणा केल्ल्यो, जे रिझर्व्ह बँकेचे निर्णय आशिल्ले आनी आयज जे अर्थीक पॅकेजीची घोशणा जाता ताका जोडलें जाल्यार लागीं 20 लाख कोटी रुपया जातले. ही पॅकेज भारताच्या जीडीपीचे लागीं 10% आसा. देशांतल्या विंगड वर्गां खातीर अर्थीक वेवस्था जाग्यार घालपा खातीर 20 लाख कोटी रुपयांचो आदार मेळटलो, पालव मेळटलो. 20 लाख कोटी रुपयांची ही पॅकेज 2020 देशाचे विकास यात्रेक आत्मनिर्भर भारत अभियानाक एक नवी गती दितली. आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाक बळिश्ट करपा खातीर लँड, लेबर, लिक्विडिटी आनी लॉज सगळ्यांचेर भर दिला. ही अर्थीक पॅकेज आमचे कुटीर उद्देग, गृह उद्देग, आमचे लघु उद्देग, आमच्या MSME खातीर आसा, जी कोट्यांनी लोकांचें उदरनिर्वाहाचें साधन आसा, जो आत्मनिर्भर भारतांत आमच्या संकल्पाचो बळिश्ट आधार आसा. ही अर्थीक पॅकेज देशाच्या कामगारांक खातीर आसा, देशाच्या शेतकारांक खातीर आसा, जो खंयचेय परिस्थितींत, खंयच्याय मोसमांत देशवासियांक खातीर आपल्या हाडाची काडां करता. ही अर्थीक पॅकेज आमच्या देशाच्या मध्यम वर्गा खातीर आसा, जो प्रामाणीकपणान टॅक्स भरता, देशाच्या विकासाक आपलें योगदान दिता. ही अर्थीक पॅकेज भारतीय उद्देग समुहा खातीर आसा, जो भारताच्या अर्थीक सामर्थ्याक अदीक बळगें दिवपा खातीर वावुरता. फाल्यां सावन सुरू करून येता त्या कांय दिसां मेरेन अर्थमंत्री तुमकां आत्मनिर्भर भारत अभियानान प्रेरीत ह्या अर्थीक पॅकेजीची खोलायन म्हायती दितले. इश्टानो, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करपा खातीर बोल्ड रिफॉर्म्स घेवन आतां देशाक मुखार व्हरपाक अनिवार्य आसा. घडये तुमी अणभव घेतला आसतलो की फाटल्या 6 वर्सांत जे रिफॉर्म्स जाल्यात ताका लागून आयज संकश्टाच्या ह्या वेळारूय भारताची वेवस्था अदीक सक्षम, अदीक समर्थ जाल्ली दिश्टी पडटा. नाजाल्यार कोणें येवजिल्लें भारत सरकार जो दडू धाडटा तो पुराय गरिबांच्या बोल्सांत, शेतकारांच्या बोल्सांत पावतलो. पूण तशें जालां. आनी हें केन्ना घडलां? जेन्ना सरकारी कार्यालयां बंद आसलीं, ट्रान्सपोर्टाची साधनां बंद आसलीं, जनधन आधार मोबायल जॅमचे त्रिशक्ती कडेन जोडिल्लो फक्त एक रिफॉर्म आसलो, जाचो परिणाम आमी आतां पळयला. आतां रिफॉर्म्सच्यो तरतुदी व्यापक करूंक जाय, तांकां नवी उंचाय दिवंक जाय. हे रिफॉर्म्स शेता कडेन जोडिल्ले पुराय सप्लाय चेनींत आसतले, जाका लागून शेतकार सशक्त तर जातलोच, पूण त्याच वांगडा फुडाराक कोरोना सारक्या दुसऱ्या कसल्याय संकश्टांत कृशीचेर उण्यांत उणो परिणाम जातलो. हे रिफॉर्म्स रॅशनल टॅक्स सिस्टम, सरळ आनी स्पश्ट नेम कायदे, उत्कृष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, समर्थ आनी सक्षम ह्युमन रिसोर्स आनी घटमूट फायनान्शियल सिस्टम निर्माण करपा खातीर आसतले. हे रिफॉर्म्स बिझनसाक उर्बा दितले, उदरगतीक चालना दितले आनी मेक इन इंडियाच्या आमच्या संकल्पाक सशक्त करतले. इश्टानो, आत्मनिर्भरता, आत्मबल आनी आत्मविश्वास हांकां लागून हें शक्य आसा. आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाय चेनींत खर सर्ती खातीर देशाक तयार करता आनी भारतान दर एके सर्तींत जिखप आनी ग्लोबल सप्लाय चेनींत व्हडलें योगदान दिवप ही आयज काळाची गरज आसा. हें सगळें खबर आसूनय अर्थीक पॅकेजींत कितल्याशाच तरतुदींचो आस्पाव केला. हाका लागून आमच्या सगळ्या सॅक्टरांच्यो एफिशियन्सी वाडटली आनी क्वॉलिटीय सुनिश्चित जातली. इश्टानो, हें संकश्ट इतलें व्हडलें आसा की व्हड वेवस्था कोसळून पडल्यो. पूण तेवूय परिस्थितींत आमी देशान आमच्या गरीब भाव भयणांची संघर्श शक्ती, तांची संयम शक्तीचें दर्शन घडयलें. भोव करून आमचे जे फेरीवाले भाव भयण आसात, गाडेवाले आसात, फुटपाथार सामान विकपी आसात, जे आमचे मजूर आसात,
जी घरांत काम करपी भाव भयण आसात तांणी ह्या काळांत खूब तपस्या केली, त्याग केलो. असो कोण आसतलो जाणें तांची अनुपस्थिती जाणवूंक दिली ना. आतां आमचें कर्तव्य आसा तांकां ताकदवान करपाचें, तांकां अर्थीक हिता खातीर कांय व्हडलीं पावलां उबारपाचें. हें मतींत घेवन गरिबांक, मजुरांक, प्रवाशांक, गोरवा पुसप्यांक, आमच्या नुस्तेकारांक, संघटीत क्षेत्रांतले जावं असंघटीत क्षेत्रांतले, तांकां सगळ्यांक अर्थीक पॅकेजींत कांय म्हत्वपूर्ण निर्णय जाहीर करतले. इश्टानो, कोरोना संकश्टान आमकां लोकल मॅन्युफॅक्चरींग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाय चेनीचें म्हत्व समजयलां. संकश्टा वेळार लोकलानूच आमचे डिमांड पूर्ण केल्यात. आमकां ह्या लोकलानूच वाचयलां. लोकल फकत गरज न्हय, ती आमची जापसालदारकी. काळान आमकां शिकयलां लोकलाक आमचो जीवनमंत्र करूंक जाय. आयज जे ग्लोबल ब्रँड्स आसात ते लेगीत अशेंच पयलीं लोकलूच आसले. पूण जेन्ना थंयच्या लोकांनी तांचो वापर सुरू केल्लो, तांचो प्रचार केलो, तांचें ब्रँडींग केलें, तांचो अभिमान बाळगिलो, तेन्ना ते प्रॉडक्ट्स लोकलांतल्यान ग्लोबल जाले. ताका लागून आयच्यान दर एका भारतीयान आपल्या लोकला खातीर वोकल जावंक जाय. फक्त लोकल प्रॉडक्ट्स विकते घेवपूच उपकारचे ना, पूण तांचो अभिमानान प्रचारूय करचो पडटलो. म्हाका पुराय विश्वास आसा की आमचो देश अशें करूंक शकता. तुमच्या यत्नान दर खेपे म्हजी श्रद्धा अदीक वाडयल्या. हांव अभिमानान एक गजाल सांगूंक सोदतां. याद करतां जेन्ना हांवें तुमचे कडेन देशांतल्यान खादी विकती घेवपाचो आग्रो केल्लो. देशाच्या हँडलूम वर्कर्सांक सपोर्ट करात अशें तुमकां सांगिल्लें. आतां पळयात, खूब उण्या वेळांत खादी आनी हँडलूम दोगांयची डिमांड आनी विक्री रेकॉर्ड करूंक पावल्या. इतलेंच न्हय तर तुमी तांकां व्हडलो ब्रँड केला. खूब ल्हान यत्न आसलो पूण परिणाम मेळ्ळो, खूब बरो परिणाम मेळ्ळो. इश्टानो, एक्सपर्ट सांगतात, सायंटिस्ट सांगतात, कोरोना खूब तेंप आमचे जिणेचो भाग जातलो. पूण वांगडाच आमी अशें करूंक शकनात की आमची जीण फकत कोरोनातूंच घुस्पावन दवरची. आमी मास्क घालतले, 2 मिटरांचेर अंतर पाळटले, पूण आमचे मोखी पसून आमी पयस वचचे नात. हे खातीर लॉकडावनाचो चवथो टप्पो, लॉकडावन 4, पुराय तरेन नव्या रंगान, नव्या ढंगान आसतलो, नव्या नेमांचो आसतलो. राज्या कडल्यान आमकां कांय सुचोवण्यो आयल्यात. ताच्या आदाराचेर लॉकडावन 4 कडेन जोडिल्ली म्हायती तुमकां 18 मे आदीं दितले. म्हाका पुराय विश्वास आसा की नेमांक पाळो दिवपा वांगडाच आमी कोरोना आड झुजतले आनी मुखारूय वतले. इश्टानो, एक संस्कृत सुभाशीत आसा, सर्वम आत्म वशम सुखम. म्हळ्यारच जें आमकां वश आसा, जें आमच्या नियंत्रणांत आसा, तेंच सूख. आत्मनिर्भरता आमकां सूख आनी संतोष दिवपा वांगडाच सशक्तूय करता. 21वा शेंकडो भारताची शती करपाची आमचो हावेस आत्मनिर्भर भारताचे मुखीनूच पूर्ण जातलो. ह्या हावेसान 130 कोटी देशवासियांचे प्राणशक्तीक उर्जा मेळटली. आत्मनिर्भर भारताचें हें युग दर एका भारतीया खातीर नवें प्रण जातलें, नवें पर्वूय जातलें. आतां एक नवी प्राणशक्ती, नवी संकल्पशक्ती घेवन आमकां मुखार वचपाचें आसा. जर आचार विचार कर्तव्य भावाक जोडिल्लो आसत, कर्मठतायेची पराकाष्ठा आसत, कुशळटायेचे गांठव आसत, तर आत्मनिर्भर भारत करपा पासून कोण आडावंक शकता? आमी भारताक आत्मनिर्भर भारत करूंक शकतात. आमी भारताक आत्मनिर्भर करतलेच. ह्या संकल्पा वांगडा, ह्या विश्वासा वांगडा हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करतां. तुमी तुमची भलायकी, तुमचें कुटुंब, तुमच्या लागींच्या मनशांची काळजी घेयात. खूब खूब उपकारी.